गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? होय, आज बिगिना उठला 7:30. आज फ्रायडे, आज ताका हॉलिडे, गुड फ्रायडे. आज ताका हॉलिडे आसा. आज बिगिना उठला. येता हांव पावलो म्हाज्या वांगडा कार शिकपाक. आयिल्लो बरो उठलो. खंय वचूंक जाय म्हटल्यार बिगिना उठता रे. सांग बरें, मम्मी गाडी कशी चलयता? बरं झालं ना? अरे मग कळत नाही ना गाडी शिकता मरे हांव. अरे ब्रेक मार नाका, हो येयल्लो आहे बरो असं करून पळयता. बरो तुका बरें कळटा. हांव शिकोवंक वयता. कितें बरो काय कळना काय म्हाका हांगता. आयज क्लायमेट पळयता कितलो बरो आहा, दमट आहा, पावस पडटा कशें दिसता. सो जस्ट आत्तां पावलें हांव. 9 जाली. आतां करता ब्रेकफास्ट. आयज ब्रेकफास्टाक आसा पातळ पोळे. काल मातशे बॅटर उरलेले. शिवा पातळ पोळे म्हणटा तो पातळ आता हांगा चणा भाजी हाडटा बरो. हांवें म्हणलें उगी राव, घरा पातळ पोळे आसा खा म्हणटा उगी. चणा भाजी हाडटा खंय बरो. काय बरें हेल्दी सामकें ब्रेकफास्ट घरा केला. आनी म्हाका म्हणटा अरबणाचे रूच लायला म्हणून. एका भायले रूच लायला, एका ते अरे राव रे, एका पातळ पोळे बी आवडना. आं असलो तोंड पातळ जालें पळय. कशें कशें घालता भितर. अरे खावकूच जाय. भाजी हाडटा म्हणटालो हांवें. मग गरज ना भाजी हाडपाचें. घरा पातळ पोळे केला आनी चटणी आतां न्यू केला. काल चटणी केल्ले पळय सोंपले, आतां न्यू चटणी केला. आनी म्हाका न्ही पातळ पोळे इतले आवडटा. काल फूल डे पातळ पोळे खावनूच बसलें हांव. शी जेवंक ना न्ही गे. आई म्हण. हय, काल पातळ पोळेच खाल्ले हांवें. आनी तांदळाचें न्ही तें बरें. चला ब्रेकफास्ट करता. घरची कामां आसा खूब. झाडू मारूंक जाय, पुसोवंक जाय. आयज मातशें म्हाका ते शेल्फ बीन क्लीन करूंक जाय. सगळें धूळ भितर सगळें धूळ बसला. हांव कितें करता, भायर वयल्या वयर पुसता न्ही सद्दी. आतां आयज सगळें म्हाका सामान काडूंक जाय आनी सगळें म्हाका आयज क्लीन करूंक जाय. ना तशें उरता मागीर तें काम. ओके, ब्रेकफास्ट करता. आयज एक रेसिपी शेअर करूंक जाय. करता तुमकां. फ्रिजीन पडला मागीर बोव मारता. कोथमीर पडला. आज कोथमीर वडी करया म्हटलें. खावंक जाला कोथमीर वडी. नाल्यार कोथमीर ते मागीर सुकता मागीर ते पिड्ड्यार जाता. काय कोथमीर वडी करतले. ओके, तो पळय हांव ब्रेकफास्ट करता. ब्रेकफास्ट करून मागीर जे घरची कामां म्हाका करूंक जाय. मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. एक पुरो रे तुका पातळ पोळे. ते पातळ आहा मरे ते कितें हात चाट्टा सॉस घालून. पातळ पोळे ते पोट भरना. आनी एक घे म्हटल्यार पुरो खंय पळय. सॉस घेता आनी चाट्टा पळय तो सॉस. पुरो आनी एक घे पोळे. आं मागीर खाता. आं मागीर खाता घेतो आई. मागीर ताका भूक लागता खंय न्ही, मागीर खाता खंय. शिवा आनी वाड पातळ पोळे घेतले. व्हेरी गुड. कशें आहा पातळ पोळे? तोंड पळय तें बेश्टें म्हणपाचें म्हणून म्हणपाचें टेस्टी म्हणून. आनी हय आनी जाय. हय तुका जाय काय पातळ पोळे? पातळ पोळे बेस्ट. कुरकुरीत जाता कुरकुरीत. केन्नाय पातळ पोळे करता न्ही हें घालात आं, कांदे घाला, बरें लागता. च्या दवरला हांगासर. माझे 6th डे. आयज ते म्हाका क्लच ब्रेक. आयज क्लच दाबपाचें सोडून ब्रेक दामले हांवें. गाडी डबूक रावली. हो रिती फाटल्या बसला आपडलो. म्हाका ते कळकूच ना. ते टी ना न्ही ते म्हाजे पांय ब्रेकार गेले. एक्चुली म्हाका क्लच दाबून आसलेले, म्हाजे पांय ब्रेकार गेले आनी हें जालें. आनी मातसो म्हाका टायम लागतलो. इतलें परफेक्ट ना. 20 days कोर्स तो, पण एक्स्ट्रा वयतले. आनी जाय जाल्यार आनी तूं एक्स्ट्रा डेज वाडूं शकता. म्हाका विचारताले कितले चार्जीस का म्हणून. एडवान्स तुवें कितले पे केला? 5,000 पे केला एडवान्स. मागीर 7,500 अशें तेजें हें आसा, फी आसा. तो एडवान्स 5,000 पे केला. मातसो टायम लागतलो. इतलें इजी ना न्ही तें. आमकां माती गोबर सायकलू कळना, बायकू कळना, कांयच कळना. ताका लागून कांयच सायकलचो कळना आमकां. काय शिकूंकूच ना आमी सायकल. तू खबर आले हय रे. तू खात थंय पातळ पोळे. चला आयज बरें क्लायमेटाक खंय भोंवपाक बी या. हेजे एग्जाम न्ही खंय भोंवपाचे. डायरेक्ट मंडे पेपर आतां. आनी फाल्यां आसा शिगमो पणजी न्ही. फाल्यां शिगमो पणजी आनी संडे आसा पर्वरी. हांव पर्वरी वयतलें, पणजी वयचें ना. सेम आसता तें. आनी बरें आमकां आतां पर्वरी लागीं न्ही. शिगमो आसूं कार्निवल आसूं लागीं आतां आमकां सेम आसता मागीर तें पणजी.
ओके फाल्यां आयज मातसो बिजी आहा, आयज गुड फ्रायडे न्ही, आयज चर्चीन इव्हेंट आहा. फाल्यां आहा, फाल्यां आसा, फाल्यां लास्ट मिडनाइट मास, संडे आसा, संडे ना फाल्यां मातसो बिजी आहा तो. ओके चला हांव ब्रेकफास्ट करता. तो जेन्नाय तुमी पातळ पोळे करतले न्ही हीच चटणी करा, हेज्या वांगडा हें लागता रेड चटणी. चाटला मरे तुवें प्लेट, हात धू, तोंड धू गेलो. जस्ट येयली हांव न्हांवून, गरमी आता. आयज क्लायमेट बरो आहा, वोच ना पळयात, दमट आहा. तो जस्ट घरची कामां सगळीं जाला, जस्ट न्हांवून येयली हांव. ऋत्वीक न्हांवून येयलो, आतां बसला स्टडीज करपाक. मातशें बस म्हटलें स्टडीज करपाक. ओके आतां या आमी किचनान रांदपाक. मम्मीन दाळ केला, सो पयर न्ही बांगड्याचें हुमण केल्लें तें आसा. आयज फ्रायडे न्ही, आयज मम्मी नॉनवेज खायना, सो दाळ केला. शिव खावचो ना बांगड्याचें हुमण, ऋतिकूय खावचो ना बांगड्याचें हुमण, म्हाका परत तें. सो मम्मीन दाळ केला, सो कोथंबीर, सो मम्मीन सगळें क्लीन केला. सो कोथंबीर वडी करया म्हटलें, कोथंबीर खूब आसलें फ्रिजीन, सो थोडें दवरला कोथंबीर, जाय पडटा न्ही केन्ना. सो आतां थोडे वडी करता, खूब आवडटा म्हाका कोथंबरी वडी, अळू वडी बरें लागता. आणि कोथंबरी वडी तुम्ही करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता आणि नेक्स्ट डे केन्नाय तुम्ही फ्राय करून खावं शकता. तो म्हटल्यार कोथंबीर वडी करया. आणि फ्रायडे बी आमगेर न्ही नॉनवेज बी काय हाडना, कित्याक मम्मी खायना न्ही ताका लागून. सो मम्मी हाड म्हणटा, कर म्हणटा, तशें कांय ना, पण करना आमी. परचे बुधवारा कितें केल्लेले बी आसता पळय, थोडें उरता फ्रिजीन, तें पुरो म्हाका. आनी शिवाक नॉनवेज जाय म्हणना, ताका दाळ आनी भाजी मेळ्ळा पुरो, तो हॅपी. ओके सो ऋतिक बसला स्टडीज करपाक. दाखयता तुमकां. करता मरे, हय करता मरे, हां सारकें कर. ते स्टडीज करतना न्ही तेज्या वांगडा बसोंक जाय हांवें, जाल्यार तो बरो करता. सो हांवें म्हटलें मातशें कर रे, मागीर सांजचे बशी आमी वांगडाच. आतां म्हाका काम आनी किचनान बसलो तो, ताका खबर आहा एग्जामा, नाजाल्यार न्ही हांव ताका म्हणटा टिचरीक फोन करता म्हणटा, तो मागीर भिता मागीर. तो आतां बसला. तो चला करया आमी कोथंबीर वडी. सो हांगासर न्ही हांवें एक बंडल न्ही कोथंबीर घेतला आनी फक्त हांवें पानां काडून घेतलां, ते स्टीक दाणे बी घालप ना, फक्त पानां काडून घेतला आनी बरें ताका हांवें वॉश केला. एक 3-4 वेळांनी बरें वॉश केला. ओके आनी उदक काडून ताका मातशें ड्राय केला. ओके सो हांगासर हांवें एक बंडल कोथंबीर घेतला. आतां हातून घालता 1 कप बेसन, चण्याचें पीठ, 1/4 कप रायस फ्लोर, तांदळाचें पीठ. सो हांगासर न्ही हांवें पेस्ट घेतला लसूण आनी चिली. सो हांगासर न्ही हांवें एक 5 हांवें लसूण घेतला आनी 4 हांवें हिरवी मिरसांगो घेतला. एका बरें न्ही मिक्सरान वांटून घेतला. ओके सो हांगासर न्ही एक व्हडलो चमचो हांव पेस्ट घालता, लसूण आनी ग्रीन चिली पेस्ट. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून चिली पावडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पावडर, घालता 1/2 टीस्पून जिरा, क्युमीन सीड्स. इफ तुमकां अख्खा जिरा घालपा नाका जाल्यार तुमी जिरा पावडर घालूं शकता. ओके 1/2 टीस्पून. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो सेसमी सीड्स आनी तीळ. चवीनुसार मीठ घालता. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो आमटांचो रोस. आमटांनी हांवें भिजत दवरलेले.
ओके. सो एक व्हडलो चमचो घालता. इफ टॅमरीन पल्प घालपा नाका जाल्यार तुमी लेमन ज्यूस घालू शकता. हाफ टीस्पून कोरिएंडर पावडर म्हणजे धनिया पावडर. हाफ टीस्पून गरम मसाला. सो इतलेच आनी काय लागचें ना आमकां. पयलीं हें बरें मिक्स करून घेवया. बरें एका मिक्स करून घ्या. आनी कोथमीर न्ही कट करपाची बी गरज ना. डायरेक्ट पानां काडा आनी यूज करा. फायन चॉप बीन करपाची गरज ना. सो एकाने हांवें मिक्स करून घेतला. थोडेशें उदक घालपा. 1-2 धाकटो चमचोनी उदक घालपाचें. चड उदीक घालनाका. पयलीं थोडें उदीक घालून एका मिक्स करात. मागीर एकदां तें बायंड जालें न्ही म्हणजे बायंडींग सगळें जालें न्ही मिक्स जालें न्ही तेन्ना कळटलें तुमकां. ओके. सो पळय आतां हांवें फक्त एक व्हडलो चमचो उदीक घातला. सो हांगा पळयात एकाने हांवें बरें मिक्स करून घेतला. फक्त तितलेंच उदक घातलां हांवें जें उदक दाखयल्लें पळय एक व्हडलो चमचो तितलेंच उदीक घेतलां हांवें. ओके. पळय हें परफेक्ट. इतलें आसलेलें कोथंबीर. आतां पळय मिक्स करून इल्लेशें जालें. सो ओके. आतां हें जाल्लें आसा. तुमी न्ही टेस्ट करून पळयात. मीठ तिखट कमी आसलें न्ही तुमी ह्या स्टेजीर न्ही घालपाचें मीठ. इफ तुमकां चिली पावडर एड करूंक जाय जाल्यार चिली पावडर तुमी एड करा. हांव चड तिखट करचें ना. हें परफेक्ट आसा कित्याक हांवें ग्रीन चिली पेस्ट घातला न्ही ताका लागून. सो हांगासर पळय हांवें मोमोज आयदन घेतला. हितून हांव मोमोज करता. सो हितून न्ही आमकां तें स्टीम करूंक जाय. सो हाका न्ही अशें तेल लायता पुसता मातशें आनी न्ही तिका घातल्या बरोबर सकयल चिकट्टलें. सो मातशें ताका न्ही तेल पुसून घेयात. सो आतां हें न्ही हांव एक 2 अशें ताका हें करता रोल करता. अशें ताका न्ही बरें रोल करूंक जाय. अशें ताका रोल करून घेवंक जाय आनी ताका आमी स्टीम करूंक जाय. सो हेका हांवें तेल लायलें आनी अशें हांगा दवरूंक जाय. सो हांगासर पळयात हांगा 2 रोल जाल्ले आसा. हितून घातला हांवें. सो हांवें उदक दवरला बॉयल जावपाक आनी हें आयदन न्ही रोखडें काळें जाता. उदीक घातलें आनी ताका बॉयल करून दवरलें न्ही हांगा सायडीन सगळें अशें काळें जाता. सो काळें जावंक जायना म्हणून न्ही हितून न्ही लिंबूचो तुकडो घालता मम्मी. एक धाकटोसो तुकडो घालपाचो लिंबूचो. तो तितून न्ही आयदन न्ही काळें पडना. सो ताका लागून. ओके. सो आतां उदकाक न्ही बरो खतखतो हाडया. सो रितीक पळय न्हिदलो. पळय सकाळीं बेगिना उठलो 7:30 म्हाज्या वांगडा गाडी शिकोवपाक वयता म्हणून. आपूण उठलो. आतां पळय आतां न्हिदलो. आतां जेवपाक टेंशन तेजें आतां उठटलो केन्ना देवा खबर. आसूं म्हणटा न्हिदुनी. सो हांगासर न्ही पळयात उदकाक न्ही बरो खतखतो आयिल्लो आसा. आतां हें दवरया आनी एक 15 मिनटांनी आमकां हें स्टीम करूंक जाय. 15 मिनटां जाली की मागीर आमी चॅक करतले. नायफ घालून न्ही चॅक करतले आमी तें शिजलां काय ना तें. सो 15 मिनटां आमी दवरया. अबे शिव आयलो. कोण विचारला की ते सोफा सेटाचे रेट कितले कवर. 2 सीटर 1000 रुपीज. ते आहा पळय ते 2 सीटर कितले 1000 रुपीज. 1000 रुपीज आनी हें आसा 3 सीटर 1200. तुमकां लिंक हांव घालता. हांवें ते एमेझॉनासून ऑर्डर केल्ले आनी एमेझॉनान खूब आसा वरायटी आहा खूब आहा. हे 3 सीटर ते 2 सीटर लिंक घालता हांव तुमकां. कितें खबर आहा तेणेंच ऑर्डर केलें तें ताकाच खबर आहा. म्हणून म्हटलें ताका विचारल्यार बरें. हांव एक सांगतलें तो एक सांगतलें ताका लागून. ओके. टायमार जेवपाक की वाडू वाड कितला वयता तूं. कितला वयता. मातशें वडी फ्राय करता न्ही कोथंबरी वडी. ते स्टीम दिवन न्ही बरें कूक जाले की काडून न्ही मातशें थंड जावंक जाय. मागीर कट करून न्ही ताका फ्राय करूंक जाय. डीप फ्राय नाजाल्यार शॅलो फ्राय. पण आमगेर शॅलो फ्राय करता डीप फ्राय करना आमी. ओके. बरें जाता खावपाक. मातसो राव हांव घालता लिंक घालता. लिंक धाडटा तुमकां घालतलें हांव व्हिडिओ सकयल. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करा. बरें आहा. सो 15 मिनटां जाल्ले आसा आनी हांवें न्ही गॅस बंद केला. मदीं मदीं न्ही चॅक करत रावंक जाय. आतां चाकू आसा पळय अशें घालून पळोवया. पळय कूक जाल्लें आसा. सो मागीर ताका आमी परत फ्राय करतले न्ही. ओके. सो गॅस बंद केला हांवें.
आता हे काढून सायडीन दवरुया आणि हे बरें थंड जावंक जाय. थंड जालें की ताका आमी कट करया. सो आजून न्ही हे गरम हा, थंड जावंक ना. सो फ्रिजीन न्ही हे आसलेले बांगडे आसलेले आनी करली आसलेले फ्राय करता. मम्मी खायना न्ही आयज. सो शिवाक बांगडे म्हाका करली आनी रितीव आजून उठोवंक ना. ताका उठयता बरें, ताका मस्को मार उठ्ठलो. सो हें न्ही बरें थंड जाला आनी हांगासर न्ही बांगडे फ्राय, कल्ली फ्राय जाला. कोणाक कोणाक कल्ली आवडटा कोणाक कोणाक कल्ली आवडटा कमेंट करा. माय ऑल टाइम फेवरेट. ओके, सो आतां हें फ्राय करया. स्पेशल हांवें मम्मी खातीर केला. मम्मी आयज नॉनवेज खायना न्ही, ताका अशें न्ही कट करून घेवंक जाय. बरें अशें न्ही ताका कट करून घेवंक जाय. मागीर ताका डीप फ्राय नाजाल्यार शॅलो फ्राय तुमी करूं शकता. बरें लागता हें आनी खूब सिंपल इजी आहे, व्हडलेशें कांय ना. सो हांगासर पळयात कट करून जाल्लें आसा. हें पळयात अशें कट करूंक जाय आनी तुमकां जाय तितलें तुमी भाजून खावपाचें. आतां थोडे तुमी कट करून अशें फ्रिजीन दवरूं शकता. नेक्स्ट डे तुमी फ्राय करून खावं शकता. सो आतां फक्त थोडेच फ्राय करतले आनी थोडे रातचे फ्राय करतले. ओके, चला फ्राय करया. आनी हांव शॅलो फ्राय करतलें आनी डीप फ्राय करचें ना. सो आमगे तशी डीप फ्राय बी करना, ताका लागून हेल्थ कॉन्शियस अशें म्हणजे तेल सोंपता म्हणून करना आमी. हेल्थ कॉन्शियस म्हणजे चड ऑयली बिली खावपाक आमी हें करतात. ताका लागून अशें आमी नुस्तें फ्राय खातात, पण शॅलो फ्राय करता आमी. डीप फ्राय चुकून केन्नाय. सो हे एक्चुअली हे डीप फ्राय बरें लागता. सो शॅलो फ्राय बरें जाता, म्हणजे कांय ना. ओके, चला फ्राय करता. सो हांगासर हांवें पॅन दवरला. आतां तातूंत घालता तेल. सो आतां एक न्ही आमकां बरें फ्राय करून घेवंक जाय. बरें न्ही एक गोल्डन कलर येसर न्ही एका फ्राय करून घेवंक जाय. बरें लागता आमी खावपाक. सो थोडे उरला ते हांव फ्रिजीन दवरतलें. सो ताका न्ही आतां टर्न करता. एक सायड न्ही बरो कलर येयला. अशें आमकां दोनी सायड न्ही बरें एक ब्रावन कलर येसर न्ही एका फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगा पळयात हें जाल्लें आसा. दोनी सायड न्ही बरो ताका गोल्डन कलर जायसर न्ही फ्राय करून घेतला. ओके, हें जाल्लें आसा. इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी डीप फ्राय बी करूं शकता, तशें कांय ना. ओके, हें जाल्लें आसा. गॅस बंद करता. हो आयज उठना आयज. हो पळय बरो जाम न्हिदला. ये तूं जेव. हां, बेगीन उठला म्हणजे कितें? स्कुलाक वयतना बेगीन उठटा. 6:30. आयज तरी 7:30 उठला. वडी खावून सांग. पळय उदी नळ चालत धरून येयला. सो आयज मम्मीन करेला भाजी केल्ले. तुमी म्हाका म्हटलेले रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो मम्मीन आयज केलें. म्हाका खबर नासलें मम्मी आयज करता म्हणून. सो मम्मीन आयज करेला भाजी केला. नेक्स्ट टायम शेअर करता तुमकां करेला भाजी. पळय ते म्हाका आवडना. हे करेला भाजी म्हाका ती आवडना. हेजे फेवरेट ते दाळ. बांगड्याची कडी आहा जाय नाका. वडी खावन सांग पळय कशें जालें तें. खूब दिसांनी केला न्ही, मदीं करूंकच ना. केन्ना कोथमीर म्हारग आसता. कोवीड टायम करतालें हांव पयलीं. तेन्ना कोथमीर सवाय आसलेलें. कोण व्हरनाले न्ही. बरें न्ही. हय, चल जेवून घे. हो आयज उठना. सो मम्मी म्हटलें हांव जेयता मागीर ताका बरयता. एकदां न्हिदलो न्ही तो उठना बेगिना. मागीर किरकिरी करता. मागीर ताका आतां बरचें पडटलें. ओके, जेयता. आयज पावचो बड्डे आहा, हांव मागीर विश करया. ओके, जेवून घेता. ओके, तो आतां येयला हांव एंडींग घेवपा येयला. ओके, दनपारां कांय शूट करूं ना हांवें. हय रे, तुवें अभ्यास केले. हेजी एग्जाम म्हटल्यार आमकां टेंशन हांगासर जायत ना. आनी मागीर विडियो एडिटींग बीन. आतां जाला 11:30 जाला. 11:30 जाला. शिव येवंक ना आयज जेवपाक. तो आयज गेला वेर्णा. फाल्यां इव्हेंट आहा वेर्णा आर्मीचे इव्हेंट आसा. प्लस होली फॅमिली चर्च आहा पळय थंयसरूय इव्हेंट आसा. आतां इस्टर येयला न्ही ताका लागून. सो आयज आसा 29 मार्च. आयज बड्डे आसा हाचो. तें नांव घेता. तो आसा रेजिना डिसिल्वा. ओके, रेजिना डिसिल्वा. आयज ताजो बड्डे. टू विश यू मेनी रिटर्न ऑफ यू डे. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू रेजिना. देव तुका बरें करूं.
हेल्थ तुजे बरें दवरूं आनी तुजी ड्रीम कितें आहा पळय तें पुराय जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता आनी आयचो डे तुवें बरें सेलिब्रेट केला आसतलें दिसता म्हाका ओके सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रेजिना ओके सो एकूच आयज बर्थडे ओके रितू कितें तुमकां बरयलां न्ही पयलीं हॅपी बर्थडे म्हण Happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके तो त्याने बरोवन दवरला तो सगळ्यांक कोणाचो बर्थडे आहा पळय तो सगळ्यांक तो वाचून दाखयतलो न्हू रे हय हय ओके सो जस्ट हांव एक शूट करताले व्हिडिओ फाल्यां म्हाका मेहंदी रावंक जाय फाल्यां सो ताका लागून न्ही रातचें तें रेडी करून दवरूंक जाय सो हांवें तें शूट केला ते फालच्या व्हिडिओ येता तुमकां ओके तो रातचें सगळें ते मिक्सचर सगळें मिक्स करून बीन न्ही दवरूंक जाय ते जस्ट तेच करतालें हांव जस्ट जालें म्हाजें ओके तो आतां हांव थोडेशें नांव घेता ओके एक 4-5 जाणांची नांवां घेता सो फर्स्ट आसा फ्लोरी फर्नांडीस जुआओ डिसोजा विलेन्सी फर्नांडीस युफेमिया रॉड्रिगीज प्रीतम नाईक एंजेला डिसोजा प्रितिका राणे आनी सविता नाईक सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू कमेंट करता बरें बरें हय आनी एक काल न्ही गे हय काल दात पडले आतां व्हडलो तूं दात पळय थंय कितें जाला काल एक दात पडले तो कितें करता खबर आहा हात लायता आनी ताका हालयत रावता पडले काल दात उडयला आई दाखय उडयले उडकूच जाय कितें दवरता ओके सो अशेंच तुमी बरें बरें कमेंट करात ओके सपोर्ट करात आनी तुमी न्ही म्हाका कमेंट करात तुमकां कसले टायप व्हिडिओ जाय कितें दाखोवंक जाय तो आयज म्हाका न्ही रुयेलान न्ही कमेंट केला आतां हांव गाडी शिकोवंक वयता न्ही तेज्या बद्दल आमकां एक्सपिरियन्स सांग म्हणून ओके तो व्हिडिओ येतले आनी बरें म्हाका ताका नासलेली ती आयडिया ओके सो तुमी म्हाका अशें कमेंट करा तो व्हिडिओ येतले सो म्हाजे एक्सपिरियन्स कशें आसा गाडी शिकपाचें ओके सो ते एक तुमकां एक व्हिडिओ येतले ओके म्हाजे एक्सपिरियन्स तुमकां हांव शेअर करतलें सो तुमी न्ही म्हाका कमेंट करा तुमकां कितें जाय पळोवपाक तुमकां कितें आवडटा अशें म्हाका तुमी दियात तुमी म्हाका कंटेंट दियात ओके रेसिपी जाल्यार रेसिपीची नांवां सांगा तुमी रेसिपी हांव तुमकां शेअर करतलें की सदांच रेसिपी करप लोक बेजारतात ताका लागून सो तुमी म्हाका कमेंट करा तुमकां कसली रेसिपी जाय आनी कसले तुमकां व्लॉग जाय कितें केलेलें जाय हांवें प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करात ओके एज पर दॅट हांव व्लॉगिंग करतलें ओके सो म्हाका कितें खबर तुमी बोर जावंक जायना जे म्हाज्या लायफान कितें करता पळय हांव डेली लायफान तेच तुमकां हांव शेअर करता अशें न्ही की आतां पळय आतां भायर खंय वचूंक मेळना म्हाका कित्याक आतां तें एग्जाम आहा ते एग्जाम सोंपले न्ही मागीर आमी चिंतलां की खंय भायर वचून व्हिडिओ करपाचे की म्हाका खबर आहा की तुमकां फक्त घराचेच व्हिडिओ पळोवन न्ही तुमी वाजयतात म्हाका खबर आहा सो आतां ते एग्जाम आसा आनी खंय भायर वचूंक मेळना सो ताका लागून सो आतां शिगमो येयला शिगमो वयतलें हांव सो टेंशन ना सो शिगमो तर वचूंकूच जाय हाका न्ही तो तरी व्हिडिओ येवकूच जाय तो शिगमो वयतलें हांव आनी अशें भोंवपाक बी अशें आमचें कांयच प्लॅन ना आतां 6 तारीख 6 एप्रील लास्ट पेपर येजो ताका लागून सो आमी आतां खंय वचना जाता तितलो हांव घरांत तुमकां व्हिडिओ करून दाखयता ओके तो तुमी म्हाका कमेंट करा तुमकां कसले व्हिडिओ पळोवंक आवडटा तुमकां कितें जाय हांवें दाखयलेलें म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा ओके काय बेजार ना म्हाका कमेंट करा तुमी ओके तो चला आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करता आतां म्हाका न्ही व्हिडिओ एडीट करूंक जाय सो 11:30 जाली व्हिडिओ एडीट करूंक जाय ताका लागून मागीर फाल्यां आमी परत रुटीन स्टार्ट न्ही गाडी शिकपाक वच मागीर फाल्यांचे व्हिडिओ शूट करूंक जाय दिसता तें इजी नासता खबर आहा खूब ताका हें आसता शूट म्हाका न्ही शूट करपाक इजी एडिटींग करपाक म्हाका खूब वाज येता म्हणजे इतलो बेजार येता आनी दोळे बी तकली दुखता सारकें आनी ती बारीक 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 मिस्टेक आसता न्ही ते काडचे पडटा ताका लागून कितें रे हय तुका आयज येयलो तूं आनी फाल्यां ना पुरो एकूच दीस तूं येवन कितें करतलो आयज येयलो पुरो फाल्यां येवप ना तूं न्हीद तूं आयज बेगिना उठलो आनी मागीर परत न्हिदलो तूं न्हीद आयज येयलो न्ही तूं पुरो ओके चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करात शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात ओके तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर